प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे पास्कांचे जागृणेचे पवित्र रातीक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आमकां क्रिस्तांवांक आयची रात सगळ्यांवन व्हडली रात, कारण आयचे रातीक आमच्या सोम्याचें पुनर्जिवनपण आमी समोरपताव. जेजूचें पुनर्जिवनपण क्रिस्ती धर्माची बुन्याद. सांत पावलो कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा, क्रिस्ताक देवान पुनर्जिवन करूंक ना जाल्यार आमची परगोटणी पोखळ. तुमचो भावार्थ सारको निर्फळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात, पूण देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवन केला म्हणटूच आमची परगोटणी स्वताची. भावार्थ खरो आमकां पातकांचें बोगसणें आनी सोडवण आसा. जेजू पुनर्जिवन जाला, तो खऱ्यांनीच पुनर्जिवन जाला. ह्या स्वताची खोलायेन वळख घेवंक आनी ह्या स्वताची आमच्या जिवितांतल्यान परगोटणी करूंक आयचे दबाजीक रितीन देवाची कृपा आमकां मागुया. आयचे सेवाधर्मीक रितीक 4 भाग आसात. उजवाडाचो सेवाधर्म, शब्दाचो सेवाधर्म, पवित्र स्नानाचो सेवाधर्म, दिनवासनी बलिदानाचो सेवाधर्म. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो सुमी मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून ही रात पवित्र सभा आखे प्रितमेशी पडलेल्या आपले भुरग्यांक सगळे सांगाताक मेळून जागी रावंक आनी मागणी करूंक आपयता. मरणांतलो जिवन जावंक जेजू मरणांतलें जैत व्हेलें, हें ताचें पास्क. ताचे पास्काचे जैतांत आमकांय वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकूंक आनी जेजूचे मरण आनी पुनर्जिवनपणाचे गोठ संभ्रमूंक सुम्याचे पास्कांचो आमी आतां भोक्तीपणी उगडास करुया. हे परी ताचे जैतांत आमकां वांटो मेवतलो आनी ताचे सांगाता देवा सोबी आमी जिवंक पावतले. हो आमचो तीर बरो वसो. क्रिस्त काल आनी आयज ओरोम आनीक शेवट, आल्फा आनीक ओमेगा, सोर काळ आनीक शेंकडे ताचेच. ताकाच मोहिमा आनीक राजपदवी सासनाच्या सासनाक. आमेन. आपले पवित्र आनीक मोहिमेवंत गाया वरवीं
जेजू क्रिस्त आमचो सुमी, आमकां राखूंक आनीक सांबाळूंक उजवाड मोहिमेंत जिवंत केल्ले क्रिस्ता जेजूचो धांवून काडूंक आमदार आमचे काळजा मोनाचो हो क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे उपकार पास्काची परगोटणी करुया. सोतो सोरीचया देवदूताच्या दोलबरादो कुशलकायेन गयात स्वर्गीच्या सगळ्या पदव्यादो चैताची दोतोरी वाजू संवसाराच्या शिमा पर्यंत ही बऱ्यांतली बरी खबर मोडबास साकून परकोट कोरा. जेजू पुनः जीवन जाला मोनाचेर जंय ताणी वेले जंय ती वता राजाक जंय जंय. आखे पृथ्वीचेर उचलिदो उठात उठात जागी जायात सदसात मुरकोटूं आंदोनान बुरकोटूं कोमशिंगा गाजून दोल घुमटां बोडून दोबाजाचो गुणगुण कोरात. जेजू पुनः जीवन जाला ताचो लोक ताचो पुरसूड
तुमकां प्रकाश बोरीत करता. सासणीक राजन आपली मोहिमेन, तारक सूर्य आपले तेजेन, तुमचो काडूक नाटक केलो. आनंद बरीत जा तूं पवित्र सोबी आमचे माते. रोडण्याची दीस सोंपले, आनंद तुजो उक्तो दाखोव. होम केल्ल्या मेंढराची जय देवोद राजाची पोतेन तो सुभागी. सूर्या वर्दीची तुजेर बांगता मोहिमा. जीवन जाल्ले सुम्या किट्टूंक चोयकार हाडू. हांगा समाज जाल्ले क्रिस्ती बावटाचे उद्गार उलासो. आमचे हे देव मंदिरांत आतां गोडोदी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. दिसो नासलेले देवाक सोरपूत विधार बापा आनी ताचे एकलेच पूत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता. काळजा मनाचे सगळी भोगतीन तशेंच ताळणेचे सगळे सक्तीन आमी वाकाणूक आनी कितूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे बदले जेजू सासणाचे बापा आदवाचेर फारीक केले आनी पुरविल्ले पातोक मोगान विकरायलेले आपल्या रोगतान धुवन काडले. कोरो मेंढरो मारून ताचे रोगतान बावटाची दारां पवित्र जातात. ती आयची पासकाची पोरो. आदी मागान आमचे पुर्वसांक इस्रायलाच्या पुता धुवा इजिप्टांतली भायर काडू. पांय बी चोय नासतना तांबडे दोयऱ्यांतल्यान तुवें उतरुशी केली. ती राती एका खांब्याच्या उसवाडान पातकाचो काडूक दुस्पटयता. ती राती आखे पृथ्वीचे क्रिस्ती बावडत्या संवसाराचे कोडेपणांतली सुटका दिवू. पातकाचे काडोकांतली भायर काडटा. नवे रुपान भरून नेटयता आनी समेस्तां बरोबर देवाची पवित्र वांटून दिता. ती राती मनाच्यो सांखड्यो तोडून उडून जैताचो बावटो घेवन जेजू पोडांतलो उठलो. ती राती कितलीक विचित्र आमची ताय तुजी कालको तुजी दया. कितलो चितनान व्हरतो उच्चारूंक भायलो. आमोली कोप्रेमीत माई मोगान तुजो सोडोवचे खातीर गुलामा दिलो तुवें तुजे पुता. दुबाविणी गरजेचे जेजूचे मन नाटक जाल्ले ती पातोक ते आदवाचे. इतलो उत्तम इतलो व्हडतो सोरोडार पावो जालो. कितलो भाग्य प्रातो. ही रातची पवित्राय कोडेपणान अपयत करता. अपराध सगळे धुवन काडटा. पातक्यांक पोत्तून नेणटी करता. दुखेस जाल्यांक बुसवून दिता. गोरवी मानी बागोवंक दवरता. द्वेसूचो पालोवंक थांबोवन मोगान काळजान एकवटायता. वेगळी आसते स्वर्गाक पृथ्वी एकामेकाक लागीं हाडटा. देवा आनी मनशां मदीं सुपूर्ण एकवट जोडटा. ती भागीराथी. हे पासत भोव पवित्र बापा हे आनंद बरीत राती खातीर आमी करता ती वाकाणणीची भेटवणी तूं मोय पासान मानून घे. मोवा मोसाच्या वावरान घडलेली
तुझे म्हण्याऱ्यांच्या हातांतल्यान बोंपलेली तुझी पवित्र सोबेक दोबाज्यान समोर पेल्ली ही पास्काची वाट तुझे मुखार जोडून दी. तोर हातानून बापा आयचे राती उबोन गेल्लो काळो किवना जावंक पडतो. ही आमची पास्काची वाट तुझे नांवाक बोंपलेली स्तुती गितां कित्तिल्ली निरंतरी पेटलोली आमचे मोदे आसूं दी. स्वर्गार दिवे सांगाती थांबून आसतना पोर जोडूंक ती तुका मानता तसली जावं दिवोकनी पोर मोडी. सकाळचे सूर्या लेगून मेळून दी तिचो उजवाड. हांव पोरगोट्टां तो सूर्या उस्तूम नाशिल्लो सूर्या जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. मेल्ल्या मोदें परतलो तो शांती आमची काळजां बोत्ता. मनशा कुळाचो प्रकाश घालता आनीक तुजे सवें बापा मोहिमे बोस राजो लयता ती काली सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, दोबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत खाडसांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्वीच्या काळार देवान आपले पोरची कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुता आमच्या सोरवंडार जावचे कसो पाठयलो तें आमी ध्यान मन लावन न्हय आनी हे पास्काचे संभ्रमणेंत आमचे भितर सुरू केल्ले सोडवडीचें काम आमचो देव सुपनायक पाव म्हूण मागुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर पोसपाचे मोनजातीचेर सगळ्या समुद्रांतल्या मासळ्याचेर आनी रानवळ जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोव. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, पृथ्वी भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीर जियेतोल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आख्खे पृथ्वीचेर बीं आसलीं झाडां आनी बीं आसलोलीं फळां दिते रूख हें सगलें तुमच्या जेवणा पोसणाक हांव दितां. आनी सगल्या रानवड जनावरांक, अंतराळ वेल्या सुकण्याक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें.
देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. Surya चंद्रीम आकाश सगळोच देवान केला. उजवाड कालो सोमीर सोमदेतानेच वाटला. गोटो तांदूळ फुला उर्मोल तानेच रोचला. मोठ्या मोसाक रागाक वागाक देवान पोसला. भावा भयणीनो नवे गीत गाया. स्वर्गा प्रितुमीक देवाक वाकाना. भावा भयणीनो नवे गीत गाया. मोगान ताच्या सगळो संवसार रोचात. उरीश कोरपा दोंगर लांबीक शेतां हिरवीं. भोंवत्यो जोरी नदी आनी बिर्याणी निस्ती. गाया सोसा सुकणी फुल्या शेवती मोगरी. मेसात भावा भयणी ही देवाली देणी. भावा भयणीनो नवे गीत गाया. स्वर्गा प्रितुमीक देवाक वाकाना. भावा भयणीनो नवे गीत गाया. मोगान ताच्या सगळो संवसार रोचा. प्रार्थुया. सौर पदवीधरा सासनाच्या देवा, तुझे करुणेची मंदवड सदांच अजापांची. औरंबाक तुवें संवसार रचलो तेवून अदीक उत्तम संवसार काळाचे शेवटाक तुवें रूच लायतो. कित्याक हे नवे संवसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तुवें सोडयलेल्या तुझे भुरग्यांक हे सोत सोजमुदी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान आब्रामाची परिक्षा करून म्हळें, आब्राम आब्राम. ताणें जाप दिली, ओ पळय हांगा आसा. देवान आनी एकदां म्हळें, तुज्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोरया गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो. त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो येवन भेटयतलोय. देवान दाखयलोले सुवातेर पावतोच आब्रामान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जळोव मांडलो. मागीर आपल्या पुताचो येवन करूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या बोडव्यान स्वर्गांतान उलो करून म्हळें, आब्राम आब्राम. ताणें जाप दिली, ओ पळय हांगा आसा. देवदूतान म्हळें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका. कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटूंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेन्ना आब्रामान आपली तकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका झिरकुटान शिरकोलोलीं. म्हणटूच आब्रामान त्या मेंढऱ्याक धरलो आनी आपल्या पुताचे सुवातेर ताका भेटयलो. आनी एकदां सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गांतान आब्रामाक उलो मारून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. तुवें अशें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटूंक फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो
आनी अंत्रोलावेल्या नोकेत्रां इतली आनी दर्याचे वेळेर आसा ते रेवे इतली तुजी सोंसोत हांव वाडयतलों आनी तुजी सोंसोत दुस्मानाचे दारवोंटे आपल्या ताब्यांत कोत्तोली आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे सोंसती वरवीं ह्या संवसारांतल्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाळ वरकटेल्या. 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 Dispoti saznagi potelia, sodas tuce na vărcatelia. Solves porak marfavo vamco, tanzo davamcem givunazo. Tuce nam, solves porak, sodaka vărcatelia. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाळ वरकटेल्या. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाळ वरकटेल्या. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाळ वरकटेल्या. प्रार्थुया. भो वर्त्य देव आमचे मोगाड बापा, तुजी भुरगीं जावचें देणें तूं मनशांक दित आसाय आनी असो तुजे बासावणेचे भुरग्याचो आंक सगळे संवसाराक वाडयत वेता. तुवें सोपूत घेवन उतर दिल्ले ते प्रमाणे हे पास्कांचो गोठा वरवीं तुजे चाकराक आब्रामाक सगळे पोरसांचो बापूय करताय. तर सगळे लोकांक तुजे मोगाचे आपोवणेक पाळो दिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुतां धुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बॉडी उबार, दर्यार तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कोर. आनी अशें इस्रायलाचो पूत धुवो पांयां भिजोय नासतना दर्यांतल्यान पोल्टोदी वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां दारून कोत्तलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारावाचेर आनी ताच्या लस्कराचेर जोयत व्हरून आनी ताच्या रणगाड्याचें आनी गोडसावाराचें निसंटण करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारावाचेर आनी ताच्या रणगाड्याचेर आनी झुजारियांचेर हांव जोयत व्हरतोच हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारान मानून घेतली. इस्रायलाच्या लस्करा फुडें चलतालो तो सर्वेस्पोराचो दूत ताच्या फाटल्यान येवंक रावलो. आनी तेच भाशेन कुपाचो खांबो फुड्यान
असलो तो तांचे फाटल्यान येवंक रावलो. हे परी इजिप्तकाराचे आनी इस्रायलाचे फौजे मैदाना मदें रावलो. काळोख जातोच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशी सगळी रात दोनूय फौजे मांडा मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोइसासान आपलो हात दर्याचेर पाटयलो आनी सर्वेस्परान रातभर उंदेतीक तावन एक कडक वादळ धाडून दर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जाली. तेदना इस्रायलाच्यो पूत धुवो सुके जमनी वेल्यान दर्यांत भितर सरल्यो आनी उदकाची दुर्गां जावन ती तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावली. इजिप्तकार तांचे फाटीक लागले. फारावाचे सगळे घोडे, तांच्या रणगाडे आनी तांचे घोडासवाराचे तांचे फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फाट्या पारार उज्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन सर्वेस्परान इजिप्तकाराच्या फौजे मांडार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्पोट केली. तांच्या रणगाड्याची चाकां चलोना जाली. हे परी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. ह्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या फुड्यांतले आमी पळोवंक वचुया. सर्वेस्पोर इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्पोरान मोइसासाक म्हणलें, तुजो हात दर्यार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रणगाड्यांचेर आनी तांच्या घोडस्वारांचेर उदकां शेवटी पडूं दी. मोइसासान आपलो हात दर्याचेर उबारून पाटयलो आनी फाटे फुटांनी दर्या आपल्या सदांच्या जाग्यार परतलो. पळून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदें बोगूंक उडयले. उदकांत नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दर्यांत भितर सरल्या फारावाच्या रणगाड्याक, घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यान वाटवतलो ना, पूण इस्रायलच्यो पूत धुवो पांय भिजोन आसतना दर्यांतल्यान पोलतडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गां वरी उदकान रावल्लीं उबी. त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्तकाराच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दर्याचे देगेर इजिप्तकाराची मोडी पळयली. हे परी इस्रायलान इजिप्तकाराचेर 8 सर्वेस्परान केल्ले व्हडले कर्तूव देखले आनी पोरजेन सर्वेस्पराक भेंप दवरले आनी ताच्या सेवका मोइसासाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. ते सुमयान मोइसासान आनी इस्रायलाच्या पुतांदवांनी हें गायन केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराच्या माना नवे गीत रचून गायन आमचे खातीर चोरया ताणे करून दाखोया. सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता. सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता. Podmeta bolish paulia Patrojli amka sorvon Soglia pozak dakoili Potri aplia mogaci सर्वेस्पराच्या माना
Sontosané git gaita, sorves poraja mana. Sontosané git gaita. प्रार्थूया. देव आमचे बापा, तुजी आदली विस्मिता आमच्याय काळार आमचे दोळ्यां मुखार पडसडटात. तुजे उजव्या हाताचे बळान एके पोरचेक पिडापीड दितले फारोवाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच अजाप आतां नव्यान जल्मोच्या उदकां सगळे पोरसांक सोडवून दिवंक तूं कोत्ताय. तर आखे पृथ्वीचे सगळ्या मनशांक बावटान आब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विचलेले पोरजेची बोडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी. Amen. हे तरेन उतराचो सेवाधर्म सोंपता आनी किरीतपणी जेजू पुनो जेवन चला म्हूण आमी महिमा हें गीत आमी गायतले. Moima Deva, Moima Deva, Moima Deva, Usorgi. Moima Deva, Moima Deva, Moima Deva, Usorgi. Ani shanti tacha ishta sansari. Moima Deva, Moima Deva, Moima Deva, Usorgi. Sorves pora Deva, Sorgi Charaya, Sorpodvedar, Sorpodvedar, Sorpodvedar Deva Bapa. Ami tuka naman kota, Ami tuka din basta. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता. मोहिमा देवा, मोहिमा देवा, मोहिमा देवा उस्वर्गी. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काटाय. आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यान पोहोचलाय. आमचे मागणे ऐकून घे. मोहिमा देवा, मोहिमा देवा, मोहिमा देवा उस्वर्गी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. देव आमचे सोर पदवीदार बापा, मोहिमेक पुनर्जीवन जाल्ल्या तुजे पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातचेर तूं फांकयताय. आतां तुजी आमा तुजी भुरगीं कोत्तात तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाचे नव्यान पुता दुवाचे काळजांनी रावंक
तूं तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मोळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं की आमी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येतान राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. भाग्योन पावलून रोमकाराक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप आमकां सगल्यांक पवित्रस्थानाच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान बुडय काडल्यांत म्हणजे ताज्या मरणांत आमकां बुडयल्यांत हें तुमी नकलत म्हूण तोच पवित्रस्थाना वरवीं ताज्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं ताज्या वांगडा आमी मरून गेल्या कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेंत क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो तशें आमचें जिवीत सारकें नव्यान जावच्याक जेजू आनीक आमी मरणांत एक जाल्या जाल्यार पुनर्जिवंतपणांतूय तो आनीक आमी एक जातेल्या पातकी कुडीचो बोसकोचे खातीर आनीक पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचें आदलें पोरणें स्वयं कुर्सार मारलां हें आमी बरें समजूंक घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताजे बरोबर आमी नव्यान जिवन जातेल्या म्हूण आमी सत मानता कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवन जालो म्हणटोच तो आनीक कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताजेर आनीक कसलीच पदवी ना. तो मेला तेन्ना तो पातका खातीर एक पावटी सारकोच मेला आनीक ताजें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तो पातका खातीर एक समजात की तुमी पातकाक मेल्यांत आनीक जेजू क्रिस्ता सोबे देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतर देवाचे उपकार आयकल्या देवाच्या उतराचो जबाब जावं दी सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताजो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता दुवानी म्हणजे ताजो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्पराच्या उजव्या हातांत जोयत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातांत केल्लें वोती कोतुत्वा हांव मरचो ना हांव जिवोच आसतलो आनीक सर्वेस्पराची कोतुत्वा वोनितलो. जबाब जो फातर बाणपांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणश्या सोंदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब उद्गाराक सगळीं उबीं रावया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Żywot cała monatlo, hallelujah. Wojbowana sa dziwo, hallelujah. Żywot cała monatlo, hallelujah. Wojbowana sa dziwo, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. सोनवार सोल्ल्या उपरांत सातोळ्याचो पयलो दीस उजवाडच्या सुमाराक मारिया मागदलेन आनी दुसरी मारिया फोंडांक भेट करूंक गेल्यो आनी आवचितूच मोठी एक भुंयकांप जाली. सोरेस्पराचो दूत स्वर्गावेलो देंवलो आनी फातर दुखलून उडोवन आपूण तिचेर बसलो. ताचें रूप जोगलावण्या भाशेन आनी ताचे आंगळे हिमापुरी धवें फूल आसलें. ताका पळोवन राखणदार भिरांतीन थरथरले आनी मेल्ले कशें जालें. पूण देवदूतान उलोवन त्या अस्तुऱ्यांक म्हणलें, तुमी भिवची गरज ना. खुर्सार किलायिल्ल्या जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणो. तो हांगासर ना, कित्याक ताणेंच सांगलेलें प्रमाणे तो पुनर्जिवन जालो. ताका दवरलेलो ती सुवात येवन पळयात आनी वेगी वचून ताचे शिसांक अशें सांगात, तो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जालो आनी आतां तुमचे फुडें गालिल्याक वेता. थंय तुमी ताका पळयतल्यात. हांवें तुमकां सांगचें आसलें तें हेंच. त्यो अस्तुऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हड कुशालकायेन वगत मोडिनासतना समाधी सरशिल्लो कोट सरून धांवी धांवी ताच्या शिसाक कळीत करूंक गेल्यो. आनी हांव चिंतूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सरपटून ताचे पांय दवरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भिव नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिल्याक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्त. म्हज्या भयणी भावंदो, आयचे पास्कांची परब सगळे इग्रोस मातेचे पुर्वाची श्रेश्ठ परब, पयली आनीक वयली परब. आनी आयज आमी सोत मानता जेजू खरेंच पुनर्जीवन जालाय. आनी हो आमचो बावाट 1917 वर्सांत रशियांत एक फामाद कम्युनिस्ट लिडर आसलो.
ताचें नांव निकलाव बुखारी. नांव आसा तो मनीस, फामाद मनीस. तांणी जायतेच लेख बरयल्लेत, जायतीं पुस्तकां ताणें बरयल्लीं. पूण हो मनीस के भाशेन नास्तिकी म्हणजे एथिइस्ट. आनी एथिइस्ट म्हणजे कोण? जो पयलो देवाचेर भावाट धरतलो, पूण आतां देवाचेर भावाट धरिना. देव नासलेले परीन तो जियेता. आनी हो मनीस जेन्ना थंय रशियांत बोल्शेवीक क्रांती जाली, रेव्होल्युशन जालें, आनीक पत्रांचेर ताणें जाचो तो एडिटर आसलेलो प्रद्धा, हे पत्राचो तो एडिटर आसलेलो. जायत्यो वस्तू तो बरयतालो. पूण 1930 वर्सांत रशियांत एका ल्हान गांवांत कीव म्हणटा थंय हांगासर एक कम्युनिस्टांची जमात भरली. आनी जमातींत तो उलयलो. आनी कितें तो उलयलो? क्रिस्ती धर्माची ताणें फकाणां केलीं, ताणें मस्कऱ्यो केल्यो. जेजू क्रिस्ताचेर तो आड उलयलो. 1 तास 1 वरभर ताणें अशें प्रवचन केलें. आनी ताचें प्रवचन सोंपले उपरांत ताणें लोकांक प्रश्न उबारलो. तुमचे मदें कोणाकूय आपल्याक कसलोच विचार करचो आसा, कसलोच प्रश्न मांडचो आसा जाल्यार तुमच्यान विचारूंक वो मांडूंक येता. पूण ताका भियेली. पूण तरूय ते जमातींतलो एकलो मनीस काळजी घेवन माचयेर चडटा ती आनीक वेळ घेवन तो म्हणटा. कितें तो म्हणटा? क्रिस्त पुनर्जीवन जाला. ही रशियाची ऑर्थोडॉक्स चर्च हे ताचे पवित्र सभेचे एके भाशेन नोमान आसलें. आनी जेन्ना तूं माचयेर असो उदगाल्ले उपरांत थंय आशिल्ल्या लोकांनी सगल्यांनी एके भाशेन उदगाल्ली. कितें म्हणून? तो खऱ्यांनीच पुनर्जीवन जाला. ही इज रिजन इंडीड. म्हज्या भयणी बाबांदो, ह्या मनशान धर्माची फकाणां केली. कित्याक? ताणें जेजू क्रिस्ताचेर बावाट दवरूंक ना. ह्या आयचे वाचपांत करीतपणी शिव वर्तमानांत 3 वस्तू आमकां सांगता आनी एक वस्तूचेर आमी नियाळ करुया. पयले सुवातेर जेजू कुर्सार मारून फोंडान नेकी पितात ती बागेंत ताका नेकी पिल्या उपरांत ते समाधीचेर फातर ओडटात आनी फातर ओडप आनी ताचेर शिक्को मारप हें रोमकाराची एके भाशेन चाल आसली. शिक्को मारप एके समाधीचेर आनीक सोलदारांक तुका थंय दवरप, राखूंक, पारो करूंक. ताका एक जबाबदारी आसली. जेजू खरेंच पुनर्जीवन जालाय म्हणून एक हो पयलो पुरावो. ती समाधाची फातर एके भाशेन कुशीन सोरता. शिक्को तो मारलेलो तो जेजू तोडटा. आनी हो एके भाशेन पुरावो की जेजू खरेंच पुनर्जीवन जालाय म्हणून. दुसरो पुरावो जो आमकां मेवता देवदूतांची गवायकी. जेन्ना मारी मागदलेन फांतेपारार थंय फोंडाशी पावली तेन्ना तिणें पयलो फातर कुशीन काडलेलो.
ती ओस्तोरी भियेली. पूण देवदूतान तिका म्हटलें, ओस्तोरी भियेनाका. जाका तूं हांगा सोदताय तो ना. पूण हे देवदूत एके भाशेन गोवायकी दिता, जेजू पुनर्जीवन जालाय म्हणून. तिसरी गोवायकी आमी पळयता आयचे वाचपांत. जेजू खूद आपले एके भाशेन रूप आपणे दिसणें मारी मागदलेनाक दाखयता. हो तिसरी एके भाशेन पुरावो की जेजू पुनर्जीवन जालाय म्हणून. आनी जेजू ती वस्तोरेक मारी मागदलेनाक कितें सांगता, तुवें म्हाका तेकलोय, म्हाका धरून राव नाका, पूण वच म्हज्या भावांक सांग गालिल्याक वसात म्हणून पुरगोट कोत्ता ती. तिचो बोरवोसो एके भाशेन निर्शेल्लो, पूण जेन्ना जेजूक ती पळयता भावाट आपलो ती रायता. हे 3 घडण्यांनी मोगाचेंदू आमचे क्रिस्ती जिविताचेर जेजूचे पुनर्जीवनपणाचे प्रभाव कितें आसा. जेन्ना समाधीचेर फातर एके भाशेन कुशीन चल्ली, शिरको जो रोमकारांनी मारलेलो तो जेजू एके भाशेन तोडटा. हो शिक्को जेन्ना हांव खबर कोत्ता, तो आमकां क्रिस्तांवांक बावतिस्माच्या दिसाक आमकां मेवता. बावतिस्माच्या दिसाक हो शिक्को आमचेर घालतात. आनीक तातूंतल्यान आमी कितें जाता, जेजूची पाटलावदारां, क्रिस्तांव म्हणजे हें नांवूच एके भाशेन आमकां सुजमणी दिता की आमी जेजूचे पाटलावदार. दुसरे सुवातेर देवदूतांनी वस्तोरेक सांगलें, गोवायकी दिली, तो हांगासर ना, वच ताका पुरगोट कर. तिरावणेचो संस्कार जो आमकां तिरायता, जेजूचे सैनीक आमकां कोत्ता. कितें करूंक? जेजूक गोवाय दिवंक. आनी तिसरे सुवातेर जेजूचे खूद दिसणे ही वस्तोरी पळयता. जेजू आमकां हे पवित्र मिसाचे भेटीन जेजूचे आसणे आमी एके भाशेन भोगता. तर हो प्रभाव जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो आमचे जण एकल्याचे जिविताचेर पडूंक जाय. हांव तरी खरेंच क्रिस्तांवचो पाटलावदार जाल्यार जेजूक म्हज्या जिवितांतल्यान कसो हांव पुरगोडटलो. ताका पुरगोडटलो जाल्यार हांवें पयले सुवातेर ताचेर भावाट ती रावंक जाय. हांवें तरी ताका पुरगोटूंक एके भाशेन चिंता जाल्यार ताचे आसणे म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभवूंक जाय. जे परेन मारी मागदलेनान आपल्या जिवितांत एके भाशेन अनुभवलें ते परेन ती जेजूचो नीज पाटलावदार जाली आनी जेजूक ती पुरगोटूंक लागली. हेंच भाग्योन पावलो वाचपांत आमकां सांगता. कितें आमकां सांगता तो? हांव जेजूक पुरगोडटा, मेलेल्यांतलो तो पुनर्जीवन जालाय म्हणून. आनी तो तरी पुनर्जीवन जावंक नासलो जाल्यार हांव पुरगोडटा तो भावाट एके भाशेन निर्फोड. एके भाशेन पावलू भाग्योन पावलू जेजूक एकवटलेलो, जेजूक अनुभवलेलो मनीस. जेजून ताच्या जिविताचेर हो आपल्या पुनर्जीवनपणाचो प्रभाव घातलो आनी देखूनच तो जेजूक के भाशेन खरेन तो पुरगोट करतालो. तर म्हाका चंदू ह्याचे पुनर्जीवनपणाची परब, पास्काची परब आमकां जण एकल्याक अर्थाबरीत जावन आनी ती तरी अर्थाबरीत जातली जाल्यार आमी आमचे भावाटाची एके भाशेन तपासणी करूंक जाय. आयज आमी आमच्या घरांनी आसा आनी एके भाशेन देवान आमकां ही दिल्ली आसा संदी आनी संदेचो बरो फायदो आमी काडुया. वेळ घेवन
आमी आमच्या जिविताची नदर मारूया. हांव क्रिस्ती जिवीत जियेता काय. म्हजें जिवीत म्हज्या कुटुंबियांत, समाजांत आनी पवित्र सभेंत कितें काय. आमी उबी रावन हे पवित्र स्नानाचे भासावणीचेर हे सेवाधर्मांत वांटो घेवया. सांगला ते भशेन तुमच्या घरांनी आतां ती वस्त तुमचे हातीन दवरच्यो हांव आशिर्वाद घालतां. सर्वेस्परा देवा आमचे बापा, हे भोव पवित्र राती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता. अशापानी तुवें आमकां रोसले आनी अदीक व्हडटे अशापानी तुवें आमकां सोडयलें. हाचो आमी हे जागरणेंत दिनवाशी काळजान उगडास करता. तर कोणबाळायेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमचे कुडीन जीव भरूंक आनी त्यो नितोड करूंक तुजे काकुतीचो उपाय कसो. तुवें उदक रोसलाय, कित्याक म्हटल्यार उदका वरवीं तुजे पोरशेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी ओरोण्यान तिची ताण बागयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी परगोटलें. शेकी जेजू जॉर्डन न्हंयत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पार जाल्लें आमचें सैम पुनर्जल्माचे नाणेंत तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतलें पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी हे पास्क परबे सुमयार पवित्र स्नान घेतल्या आमचे भावा भयणाचे संतोशान आमकांय वांटो मेळून दी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, पास्काचो गुटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणेची चाल आमी दोतचे खातीर ताचे सांगता पवित्र स्नानान आमकां निकिपिल्यांत. ते पासत प्राचीत काळाचे दोणवण आमी पाळले उपरांत आमचे पवित्र स्नानाचे सुमयार सैतानाक आनी ताचे कामाक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेक देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवंक केल्ल्यो भासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगळे काळजान उच्चारून सांगात. आमी भासावण्यो करुया. हो जावन आसा आमचो भावार्थ. सैतानाक तुमी पाठ करतात म्हूण होय, हांव पाठ करता. आनी सगळे ताचे कामाक पाठ करतात म्हूण होय, हांव पाठ करता. आनी सगळे ताचे बुलोवण्यांक पाठ करतात म्हूण होय, हांव पाठ करता. सौर पदवीदार देवा बापा, सरकारांनी प्रेतमीच्या रोसणाराक तुमी सत मानतात म्हूण होय, हांव सत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलो स्पूत आंकवार मरीत तांणी जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकिपिलो. तो मेलेल्यांतलो नव्यान जिवंत जाला आनी बापाच्या उजव्यान बसला. हे आमच्या सुम्याक तुमी सत मानतात म्हूण होय, हांव सत मानता. बापा आनी पुतात थंय उपजलेल्या आमचे जीव दिनाराक पवित्र आत्म्यांक तुमी सत मानतात म्हूण होय, हांव सत मानता. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाची बोगसणी कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात म्हूण होय, हांव सत मानता. तुरंत आमकां उदका आनी पवित्र आत्म्या नवो जोन दिल्ले आनी पातकाचे बोगसणी आमकां दिल्ले तोच सौर पदवीदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा समेस्तांक सासणाचे जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमी आतां दिनवासनेचे बलिदानाचे सेवा धर्मांत वांटो घेवया.
Mogici pagar gorun Shoptai dujeka sutra Mati dulam cicini Pagkat korpo vitratnya Doyal Bapa Bukti punam Kirkolol kya जीविताचे तुका वोगता आमचे वोदा तुका वोगता आमचे वोदा दोयाल बापा भक्तीपणान किरकोळक्या जीविताचे तुका वोगता आमचे वोदा तुका वोगता आमची वोदा म्हजे बाबा भयणीदो म्हजें तुमचें बलिदान सूर पुरविदात देवाक मानता तसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या अनाके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ सर्वेस्पर आमचे मोगाड बापा तुजे भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोय पासान मानून घे पास्काचे गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलें तर तुजे दिवे पदवेन हे बलिदान आमकां सासणाचे जिविताचे ओकोत जावचें कोर हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर खाळी आनीक आमी तुका वाखाणूक फावो कायदे नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुजे महिमेचे किर्ती आनी वाखाणी वट्टे दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमचे मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्कांचे संतोशाचें आदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचो सोल दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार Povid, povid, povid Dolbaraco sorvespodu Sorgani संसार बोल्या तुझ्याच वैभवान उसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय उसर्गी तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रोसना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तीन सो जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेत दिता नवस्तमती पुर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एकाशा वर्सा तुमचो मोहीत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं तुजे पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळूंक आमी हो संस्कार संभ्रमता तो पराधीन जालो ती राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात हे म्हजी कूड तुमचे पासत समोर भोंवची
तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नवीन दिन वाचलो, ती आपली सिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो तुया, तुझ्या कुसाकांनी पुनः जीवन वरवी तुवें आमकां सोडयली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जे आमच्या सुरवणी पासत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कोश्ट मरणाचो, ताचे आनंद बरीत पुनः जिवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता, आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयत आसा. देखून आमी उपकारी खारसान आनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलीन आपले मरणांत आमकां तुजी इश्टागूत जोडली, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडी आनी रोगतान पोसताय तांकां ताचे पवित्र आत्म्यान बोर, आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं, आनी अशें देवाची माई बो बाग्योत आंकवार मरीचे, तुजे बाग्योन दोन दुताचे आनी वैभवीक रोग साक्षांचे आनी समेस्त भक्तांचे सांगाता तुवें वेचून काडलेले दायजांत आमकां वांटो मेळो. ताची विनवणीचो आदार आमकां निरंतरी मेवतलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेवली, तिचे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुजे चाकरा फ्रांसिस्क आमचे बागयोन बापाच्या, फिलीप नेरी आमचे गवंडी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेचे समेस्त गवळ्यांक आनी दोर मुनेरां बराबर तुजे पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरचे सांगाती हे संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रेती मोगान तीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलेले ह्या तुजे कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवळे बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमचे मेलेल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसारांत ओंतलेल्या समेस्तांक मोही पासान तुजे राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगूंक सासणाक दादोशी जातल्यो म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. ते जेजू वरवीं, ते जेजू सांगता, ते जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोर मंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन सगळीं आमी ह्या वेळार धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तल्ल्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमचे सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनीक सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमचे पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेचे बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सची येत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी बाबांदो पुनः जिवन चालले जेजूची शांती एकामेकाक आमी दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. हस्तो जेजू कोसडोक सोसून मरून परत जिवन जालाय. येदे वेळार ताचे जेवणांत आमी भाग घेतात ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेवतली. Jesu mogaludar kitlo mowalistamco Jesu shidis radrata kasabat soloita Taci bogoren konasa Suput pritiko tolo Aplo sangatam kadita Vato David mogatsom Taci bogoren kolasa Suput pritiko tolo Aplo sangatam kadita Vato David mogatsom आमी सगळीं आत्मीक कम्युनियन घेवया. मोचे जेजू Moce Jesu, पवित्र संस्कारांत bo pavitr संस्कारान तूं सदांच तूं सदांच हाजीर आसाय हाजीर आसाय म्हूण म्हूण हांव सोत मानता. सोत मानता. सोगटां परस सोगटा परोस तुजो हांव मोग करता मोग करता. जेजू जेजू आनी तुका म्हज्या म्हज्या आत्म्यान शिवूंक शिवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार ह्या वेळार तुजे तुज्या भोव आमोलीक मासा रोखत मासरता म्हजें शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच
सगलोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सोशिल्लो तुजे सुशिल्लो कोट सरून कोदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमचे प्रितीचे बापा, पास्काचे संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केलें. आतां तुजे मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे पोरी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाड भयणी बाबांदो, हांव तुमकां म्हज्या पातकुराच्या नांवान सगल्यांक जावं सायार आसलेल्या पिरगोसकारांक, जीं पोड्डेसांत आसलेल्यान तांकांय आमी पुनर्जिवंत जाल्ले जेजूची ही पास्कांची दोबाचीक आनी कुशाल बरीत परब आमी तुमकां हांव दिता. हॅपी इस्टर. विश यू द सेम. आमी आशिर्वाद घेवया. हांव खेरीतपणी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आयज 4 दिसांचे लायव्ह स्ट्रीम करपाक आनीक हो सेवादोर तुमचे घरांनी पावच्याक आमकां खेरीतपणी आदार केल्लो आसा आमचे भावान लॉरी आनी ताची घोरकान प्रेसी. तांकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. मिलाग सायबिरीचे पोट बेसांव आनी तांचेर देव बरी भलायकी आनी खेरीतपणी तांकां राखूंक सांबाळूंक देव बरें करूं. आमी सगळीं पास्कांचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूचे पुनर्जिवनपणाचे दोबाचीक पोरबे दिसा सोर पोरवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनीक दयाळपणी सगळे पातकांतली तुमकां निवारूं. आमेन. जेजूचे कोश्टा मरणाचो काळ सोंपतोच संतोशभरीत काळजांनी ताचे पुनर्जिवनपण तुमी सुमरमतात. उतरावर्ते आनंदात सासणाचे पोरबेन तुमकां वांटो घेवंक पावूं. आमेन. आनीक सोर पोरवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदांच आसूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचो व्हड उपकार. सर्वेस्पराक जय जय. Monnatlo জীবন salo soy soy. Fonatlo Jesu solo soy soy. Monnatlo জীবন salo soy soy. Fonatlo Jesu solo soy soy. Sorpot medan roznada koidi koso Fordazo konachandorusai Jivitacha kornara Doldir gulam monazo konachandorusai Monatlo jivon salo soy soy Fonatlo Jesu solo soy soy. Monatlo জীবন salo soy soy. Fonatlo Jesu solo soy soy.